सुरेश शानबागे आज प्रायस घेता आसतना खूब खोस भोगता, बट ताच्या पयलीं 2012तल्यान म्हणजे पुराय गोंयांतल्यो मायनींग एक्टिविटी बंद पडलेल्यो आनी ताच्या उपरांत 2012 पासून आतां पर्यंत म्हणजे ऑलमोस्ट 10 वर्सां पुराय जाली. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या बॅनाच्या उपरांत गोंयांत मायनींग ओर एक्सट्रॅक्शन्स हे सुरू जावपाक शकले ना. प्रत्येक फावटी विरोधकांनी वेगवेगळ्यो टिका सरकाराचेर म्हणजे तेन्ना मनोहरभाई आसतना आसत किंवा ताच्या उपरांत कंटिन्युअसली हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांतूय बी कंटिन्युअसली टिका केली. आमी वेगवेगळ्या पर्यायांतल्यान मायनींग एक्टिविटी सुरू जावची, मायनींग एक्सट्रॅक्शन सुरू जावचें हाज्या खातीर सातत्यान प्रयत्न करताले. आमचो प्रयत्न एकट्याच खातीर आशिल्लो, कारण बेगिनात बेगीन मायनींग सुरू जावचें आणि इकॉनॉमीक एक्टिविटी गोंयांतली ही मायनिंगेचेर डिपेंड आसल्या कारणान स्वता हांव मायनींग भागात रावता. म्हाका मायनींग एक्चुअल मायनींग कितें आनी ताच्या पासून मायनींग उदरगतीचेर लोक कशा पद्दतीन डिपेंड आसा. मागीर मायनिंगेंत कामाक आसपी कामगार आसतलो, ट्रक ओनर आसतलो, गॅरेजवालो आसतलो किंवा मायनींग रिलेटेड एक्टिविटी प्रत्येक मनीस कसो तेजेर डिपेंड आसा हें म्हाका लागच्यान खबर आसा. पुराय मायनींग बेल्टांत म्हणजे बिचोले आसतले, सांखळे आसतले, मये आसतले, सावर्डे, सांगे, केपें ह्या पुराय भागात म्हणजे लोकांची परिस्थिती कितें जाली ही हांव जाणा. आनी ताकाच लागून सरकाराचो पुराय प्रयत्न म्हणजे हर तरेचे प्रयत्न आसताले की मायनींग एक्टिविटी बेगीन सुरू जावची. बट एक्चुअल मायनींग जे सुरू जावपाक जाय ते एक्टिविटी त्या खातीर आमी सगळ्या दृश्टीन म्हणजे लेजिस्लेचर हे ते सगळे प्रयत्न एकाच खातीर करताले की लोकां खातीर आमकां एक्टिविटी बेगीन सुरू जाल्ली जाय म्हणून प्रयत्न करताले. बट ताका यश आयलें ना. आमी ई ऑप्शन्स आसतले, बाकीचे सगळे हे सगळे करीत मायनींग एक्टिविटी चालू दवरल्यो थोड्योश्यो. म्हणजे आज 2 निर्णय सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. कारण एक आमी सुप्रीम कोर्टात केल्लो कंटिन्युअसली प्रयत्न डंप ऑप्शन करपा खातीर सुप्रीम कोर्टात आमकां परमिशन दिलें काल. आज तेजी ऑर्डर मेळ्ळ्या आनी सांगपाक खूब खोस भोगता ज्या निमित्तान आमी जे डंप्स गेले कितलेशे रिजेक्टेड ओर्स किंवा डंप पडून आशिल्ले हे आमी ऑप्शन करपाक शकतले, जेणे करून फूल फ्लेज मायनींग एक्टिविटी सुरू जातली. आनी फाटल्या दिसांनी म्हणजे 2022 बी सरकार निवडून आयल्या उपरांत आमी सांगलें की 6 म्हयन्या उपरांत आमी मायनींग एक्टिविटी सुरू करता म्हणून. 6 म्हयने सोंपना फुडें 181व्या दिसा परत विरोधकांनी टिका करपाक सुरू केली. म्हणजे एक दीस सोडूंक ना, खंय गेले काय म्हणून 6 म्हयने सोंपले. पण तांकां खबर नाशिल्लें की आमी पुराय ऑक्शन प्रोसेस ऑलरेडी सगळो सुरवात केल्लो. आनी जरी थोडोसो म्हणजे 1-1.5-2 म्हयने उशीर जरी जाले आसत, आज सांगता आसतना खूब खोस भोगता. एक्चुअल मायनींग ब्लॉक ऑक्शन करपाची प्रक्रिया आमी सुरू केल्ली आनी आज आमी पयलो मायनींग ब्लॉक बिचोले ब्लॉक फाटल्या बिचोले ब्लॉक जो आसा हो आज थंयसलो जो हायेस्ट बिडर म्हणजे वेदांता कंपनी हेका 63.55 रेव्हेन्यू दिवन आमकां तांकां मेळ्ळा. सो हे सांगता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता. कारण एक्चुअल प्रोसेस म्हणजे 4 ब्लॉकां खातीर प्रोसेस सुरू जाल्लो आनी ह्या 4 ब्लॉकां खातीर जवळपास 51 टेंडर डॉक्युमेंट्स तांच्यांनी परचेस केले विथ 5 लाख रुपीज डॉक्युमेंट ईच जून. 28 कंपनींनी 28 बीड केल्ले 11 कंपनींनी 4 ब्लॉकां खातीर मेळोन 28 बीड प्रोसेस सुरवात जाल्लो. भितरलो बिचोले ब्लॉका खातीर परत 5 कंपनींनी बीड करपाक सुरवात केले आनी फर्स्ट बीड केल्या उपरांत आमकां फर्स्ट विथ मिनिमम 63% ऑफ द रेव्हेन्यू येवपा खातीर म्हणजे वीच इज एन MSPL कंपनी हाज्या उपरांत रेव्हेन्यू शेअरिंग म्हणजे टेंडर प्रोसेस सुरू जावपाचो आशिल्लो. तो सुरवात जालो आज आनी आज सुरू जाता आसतना तो क्लोज जालो 63.5% ह्या हेजेर तो क्लोज 55 म्हणजे हातूर करून सरकाराक हो रेव्हेन्यू येवपाक सुरवात जाता. पयलीं आमी तांकां एक्चुअल ब्लॉक जे डॉक्युमेंट्स दिवन तांकां हँड ओवर ऑफ द लीज करपाक जाय. हो प्रोसेस सुरवात करतले. सो दॅट एक म्हणजे इट इज एन ऑल टुगेदर इट इज 485 हेक्टर्सची मायन
इज कन्सिस्टिंग ऑफ द लामगाव, मुळगाव, बोर्डे, बिचोले, मये, शिरगाव ह्या पद्दतीचो कंप्लिटली बिचोले ब्लॉक आसा. वेदांता कंपनीक मेळ्ळो त्या खातीरय बी म्हणजे कंटिन्युटी जी ऑलरेडी पयलीं तेच कंपनी त्या ब्लॉकाचेर काम करताली, सो डॅट कंटिन्युटी जातली इन लॉंग रन. परत आसा तशे वर्कर्स आनी हांच्या खातीरूय एक बरी गजाल आसा. अशा पद्दतीन हो प्रोसेस सुरवात जालो. मायनिंगेच्या दृश्टीन आयचो दीस हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. काल डम्प्साची ऑर्डर जाली आनी आज ब्लॉक एक्च्युअल ऑप्शन दिवपा खातीर सुरवात जाली. त्या खातीर म्हाका हें सांगता आसतना खूब खूब खोस भोगता. उरलेले 3 ब्लॉक हाचो प्रोसेस सुरवात जाला म्हणजे फाल्यां परवा एरवा अशा 3 दिसांच्या भितर उरलेले 3 ब्लॉक जे आसा हे वेगवेगळ्या पद्दतीत ऑप्शन बीड प्रोसेस सुरू जावन फुडल्या 3 दिसांक उरलेल्या 3 ब्लॉकाचो प्रोसेस कंप्लीट जातलो, जेणे करून आमकां जाता तितके बेगीन बाकीचे आमी प्रोसेस कंप्लीट करतले आनी उरलेल्या ब्लॉकांचो सुद्धा ऑप्शन प्रोसेस हो जाता तितके बेगीन आमी सुरवात करतले, जेणे करून गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस अबाउट द मायनिंग एक्टिविटी. जेणे करून म्हाका फुडल्या एक वर्सभराच्या भितर एक म्हणजे मोठ्या प्रमाणात मायनिंग एक्टिविटी गोंयांत सुरवात जातले. लोकांकडे खूब मोठ्या प्रमाणात इकॉनॉमीक एक्टिविटी ज्यो लोकांच्या मदीं सुरू जावपाक जाय त्योय सुरवात जातल्यो, हेजी खूब खोस भोगता. आनी सरकाराकूय बी खूब बऱ्या पद्दतीचो रेव्हेन्यू जो सरकाराक मेळपाक जाय ह्या हातूंतल्यान तो सरकाराकूय बी रेव्हेन्यू मेळटलो. विरोधकांनी मात प्रत्येक फावटी ह्या खंयच्याच विशयाचेर सरकाराचेर टिका करपाची सोडूंक ना. बट आमी सिन्सियर आशिल्ले, आमी सिरियस आशिल्ले एक्टिविटीच्या बद्दल हें करता आसतना आनी आज पयलो ब्लॉक डिक्लेअर करता आसतना मनाक खूब खोस भोगता. जेणे करून सरकार आपल्याक दिल्ल्या उतराचेर म्हणजे बजेट सेशनानूय बी हांवें सांगता आसतना सांगलेलें गव्हर्मेंट व्हेरी सिरियस आसा हे करता आसतना. त्या खातीर आमी जेन्ना एकदा प्रोसेस सुरवात केलो हो प्रोसेस कंप्लीट केला आनी उरलेलोय बी मायनिंग ब्लॉक ऑप्शन करपा खातीर सरकार जाता तितके बेगीन सरकार पुराय करतलो. ऍक्च्युअल ऑपरेशन केन्ना सुरू जातलें मागीर प्रोसेस ऑपरेशन ईसीची किती गरज आहे? एक जो आसा हाजे नंतर Sir, for these blocks, all approvals fresh have to be taken. The environmental clearance, consent to operate, everything they have to take afresh. They have an upper limit under the Act 3 years. However, considering that this is an existing block, EC is already there, we expect that they may take it in 6 to 7 months, probably post monsoon. Probably the possibility of starting of mining is there. Provided the company takes that interest, applies fast and they start it. There is all possibility that in 2023 the mining may start with all the approvals. त्या विषयी 2023 म्हणजे मायनिंग सुरुवात जातली कंप्लीट 2020. Same any तुम्ही नाका whoever has taken that bidding and all की local सांग थिंगा मेवचे जॉब कितें आहा क्रायटेरिया प्रोविजन आसा. प्रोविजन घातलेलें आहा तुमी. What is the facility? Preference. मॅक्झिमम सगळ्योच ऑपॉर्च्युनिटी ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो लोकलांक मेळटल्यो. थंयसर वर्कर लोकल आसतले, ट्रान्सपोर्टेशन लोकल आसतले, बाकीच्यो सगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटी ह्यो लोकलांच खातीर आसा. बाकीची खंयचीच ऑपरेशन भायलो मनीस येवन करूच शकना. अपार्ट फ्रॉम दीज 4 ब्लॉक्स आनी कितें आयडेंटिफाय जालें आतां मेरेन म्हणजे ते फुडें Government has already approved second NIT. We have identified 7 more blocks, and which immediately after this, probably in another 15 days, we will be coming out with second NIT. Total revenue for the government. It depends upon the what percentage we are getting. For आता हो ब्लॉक जो जाला पळय न्ही ताचेर आमकां रेव्हेन्यू कितें येतलो. इनिशियल स्टेज इट इज इन फेज वायज मॅनर. See, for the 4 blocks, total estimated resources is 43,000 crores total in that particular block. And they have to pay advance premium to the government, 0.05% of it. That becomes 215 crores. Of which 20% now they have to pay, and we are going to issue them the preferred bidder letter immediately now. They have to pay within 15 days, they have to pay that amount to the government. Then we will issue by the government. Thereafter the rest process starts. And how long it can sustain, sir? Since once it starts, before That the lease is 50 years. 50 years. 50 year lease as per the act. So there's no lot of time. What were the other bids submitted by other companies? There are five companies which we have. Yeah, then Other you bid cannot, details. Not details, not written. you cannot know, no? Because everybody bids in 0.05. Yeah.
So It was- final was 63.55. ती क्लोज झाली त्याच्या उपरांत 10 मिनिटं 8 मिनिटं आठ मिनिटं. 8 मिनिटं कोणी परत कोट करू ना म्हटलं उपरांत ही एक बॉल Final. as far as dump is concerned ताची कशें डंपाचे आमी ई ऑप्शन जो आसा पळय न्ही हे ई ऑप्शन आतां करपाक सुरवात करतले आमच्याकडे पयलो आयडेंटिफाईड जे लिस्ट आसा तांचे पयले ई ऑप्शन्स करतले सेकंड आमी ऑलरेडी आतां उरलेले आयडेंटिफाईड लिस्ट आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केला ताजे लिस्ट जाले काय सेकंड फेजींतल्यान ते करतले फर्स्ट फेजीन आमच्याकडे आयडेंटिफाईड लिस्ट आसा जे फाटले फावटी आमी लिस्ट आउट करून दवरले Declared to Supreme Court. विच इज डिक्लेअर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ते लिस्ट पयले आहा आमच्याकडे पयली 24 कितलो आसा तो ओवर that first list? Approximately. approximately अप्रॉक्सिमेट Old data. ओल्ड डेटा आसा Old data, so let's work out. पण अजून प्रायव्हेट हे आसा जेणे रॉयल्टी भरले प्रायव्हेटली हे पळय सगळो ऑप्शन हे आहा पळय न्ही डम्प हे गव्हर्मेंट ऑप्शन It's new. हय open for all. हा इट इज ओपन फॉर ऑल हे चार झाले उपरांत नाही फुडले 7. 15 दिसांनी सांगले Seven. ओके थँक्यू